नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आसा पॅरीस भेटेर. आयज सांजे फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे सयत विवाटेक संमेलन 2026 घेतलो वांटो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत गोंय क्रांती दीस कार्यावळीत घेतलो वांटो. तरणाटे आनी रोजगार सरकाराची प्राथमिकताय. मुखेलमंत्री 20 वर्सां अडकून पडिल्ले पुलीस मुख्यालय इमारतीच्या प्रकल्पाचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी क्रांती दिसा निमतान बसयलो बुन्यादी फातर. इमारतीचें उक्तावण लेगीत वर्सां उपरांत करपाचें दिलें उतर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मेरशे सहकार सेवा भवनाचें केलें उक्तावण. गोंय ल्हान राज्य आसून लेगीत सहकार क्रांती घडोवपाची आसा तांक. मुखेलमंत्री गेले 4 म्हयने पुराय संवसारांत अस्थिरताय आनी असुरक्षीततायेचें वातावरण निर्माण केल्या उपरांत अमेरिका आनी इराण देशा मजगतीं युद्ध विराम हाडचे खातीर जाली समजिकाय. 30 दिसां भितर उक्ते जातले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ. आनी आतां खबरो विस्तारान. भारत फ्रांस अर्थीक आनी उद्देगीक सहकार्य घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॅरिसांत फ्रांसाच्या व्यापार मळावयले मुखेल प्रतिनिधी वांगडा साबार उच्च पावंड्यावयली बसका घेता. प्रधानमंत्री मोदी सांजे फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे सयत विवाटेक संमेलन 2026 वांटो घेतले. प्रधानमंत्री मोदी संमेलनाच्या साबार उच्च पावंड्यावेल्या कार्यावळींनी यजमानकी चलयतले. संमेलनाचो समारोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उलोवपांत जातलो. हे भाशण भारताच्या नेटान वाडपी संवसारीक डिजिटल उपस्थितीचेर केंद्रीत आसतले. विवाटेक संमेलन युरोपाचो सगळ्यांत व्हड उद्देगीक आनी स्टार्टअप कार्यक्रम आसा. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका खासा प्रवासी कार्यक्रमा वेळार भारतीय वंशाच्या लोकांकूय संबोधीत करतले. जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो. और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन. साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है. यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है. हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल. सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज नीट यूजी फेरपरीक्षेच्या तयारीचो नियाळ घेवपा हेतान उच्चस्तरीय बसका आपयल्ली. आयतारा जावपी ह्या फेरपरीक्षे वेळार प्रामाणीकपणा, पारदर्शकताय आनी कार्यक्षमताय तिगोवन दवरपाचे निर्देश ह्या वेळार शिक्षण मंत्र्यांनी दिल्यात. तशेंच परीक्षा प्रामाणीकपणान घडोवन हाडचे खातीर अधिकाऱ्यांनी सादूर रावचे तशेंच गरजेची वेवस्था सुनिश्चित करची अशें सांगलें. हे बसकेत राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक विद्यार्थ्यांक गरजेच्यो सुविधा तशेंच ताणमुक्त वातावरण दिवपाचो आदेश शिक्षण मंत्र्यांनी दिला. इराण आनी अमेरिका मजगतीं जाल्ल्या समजिकाये अंतर्गत फुडल्या 60 दिसां खातीर संघर्श विराम जाला. पूण अजूनय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ हे मुखेल वेवसायीक जहाजाचे मार्ग बंद आशिल्ल्यान देशांत उपलब्ध आशिल्ल्या इंधनाच्या सांठ्याविशीं म्हायती दिवपा हेतान आंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिशद आपोवन केंद्रीय पेट्रोल आनी सैमीक गॅस मंत्रालयाच्यो जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी देशांत पेट्रोल आनी डिझेलाचो सांठो गरजे प्रमाण उपलब्ध आसा अशें नमूद केलें. तशेंच फाटल्या 3 दिसांत 1.36 कोटी LPG सिलिंडराचे बुकींग अर्ज आयल्यात आनी 1.47 कोटी सिलिंडर लोकां मेरेन पावयल्यात अशी माहिती सुजाता शर्मा हांणी दिली. नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई स्टेबल है. हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं. रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है. LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है.
1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और इसी पीरियड के दौरान 22,945 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और 1.98 लाख 5 केजी सिलेंडर्स की भी सेल की गई है तथा 1334 कैंप हुए हैं जिन कैंप्स में 19,100 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू हाणें आयज नवी दिल्लीत हज 2027 खातीर नियाळ बसकेची यजमानकी चलयली। बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना मंत्री रिजिजू हाणें हज 2026 भारतांतल्या इतिहासांतली सगळ्यांत यशस्वी हज यात्रा आशिल्ली अशें नमूद करतना सावदी अरेबियाच्या हज आनी उमरा मंत्रालयान भारताक 2 लंबेतोम पुरस्कार जाहीर केल्ल्याची म्हायती दिली। तशेंच सरकार बेगीनूच हज 2027 खातीर हज धोरण लागू करतले आनी हज 2027 अनुवर्सा परस बरें आसतले अशें उतर मंत्री रिजिजू हांणी सांगलें। से अच्छा कामयाब हज 2026 का रहा है। इसका नतीजा 2 अवार्ड हमको मिले हैं। टोटल मैनेजमेंट हज किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और इतने लाखों के संख्या में हज यात्री वहाँ होते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान को जो 2 अवार्ड मिले हैं इसके लिए मैं पूरे हज के मैनेजमेंट टीम, मेरे मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं और बाकी जितने मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं जैसे सिविल एविएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी मैं शुक्रगुजार देना चाहता हूँ। सबका मिलन से हमको ये अवार्ड मिला है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव। राजेश ओझा ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहां ये मौसमी फलों या सीजनल फ्रूट्स जैसे जामुन को अपने मौसम के समय पर इन आदिवासी महिलाओं से अच्छे दामों पर खरीदते हैं और फिर उन्हीं फलों को प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर बाजार में उतारते हैं। भारत के अनेकों हिस्सों में किसानों के उगाए फल अगर इस तरह से बाजार तक ले जाए जाएं तो उन्हें एक नया जीवन मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में फल रेफ्रिजरेशन की कमी के कारण खराब हो जाते हैं। भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 60वें एपिसोड में आपने परब्रह्म के स्वरूप और उनके विविध गुणों के विषय में जाना। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी बताएंगे कि किस प्रकार शिव जी के उत्तर से पार्वती जी का भ्रम दूर हो गया। आइए श्री रामचरितमानस की इस अद्भुत भावरस संगीत यात्रा के सहभागी बने। विसा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार। पळोवया मुखावेली खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर घर खात्यान आयोजीत केल्ल्या गोंय क्रांती दीस कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांचे सयत राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, लोकसभा खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हजर आशिल्ले। ह्या वेळार मुखेलमंत्री हस्तुकी सुटके झुजाऱ्यांच्या घरच्यांक अर्थीक आदार आनी प्रमाणपत्र वितरीत केली। ह्या वेळार उलोवप करतना राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंयच्या सुटके खातीर चळवळ करून आपले सपन पुराय केल्ल्या गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांचें योगदान खंयच्याच परिस्थितीन विसरपाक पडूंक जायना अशें सांगलें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर Meneses and countless freedom fighters who kept the movement alive. Their courage continues to inspire generations. The Goan freedom movement was remarkable for its unity,
people from different religions, languages, communities, and backgrounds came together for a common cause. Students, teachers, farmers, workers, writers, and citizens joined in hand in the pursuit of freedom and justice. Goa has successfully preserved its unique identity while embracing development and modernity. Yet as we celebrate our achievements, we must also look ahead. Challenges such as environmental conservation, sustainable development, climate resilience, technological advancement, and social inclusion require our collective attention. तसेच 79 सुटकेचुचाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी येवजणेअंतर्गत मुखेलमंत्र्यांनी नेमणूक पत्रां वितरीत केली. रोजगार आणि तरणाट्याविषयी सरकार वचनबद्ध आसा आणि तरणाट्यांनी फकत सरकारी नोकरे फाटल्यान लागनासतना हेर खाजगी मळार लेगीत उपलब्ध आशिल्ल्या रोजगाराच्या साबार संदीचो उपेग करून घेवचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना मानलो. गोंयांत असलेल्या मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करच्यो आणि त्यो गोंयच्या तरणाट्यांक मेळच्यो. सरकारात असलेले किंवा जे बिन सरकारी इंडस्ट्रीज हातून असतल्यो हाज्या खातीरय गोंय सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे कार्यरत आसा आणि ताकाच लागून हल्लीच आमी मोठ्या प्रमाणात रोजगार मेळाव्याचे प्रायव्हेट सेक्टरांतूय आयोजीत केला. स्टाफ सिलेक्शन आता बाबदाद देसाय हांच्यानी ताची तोखणाय केली. गोंयच्या भुरग्यांक हे ट्रान्सफर आनी मेरीट बेस सगळे भुरगे ह्या सरकारी नोकरेत येवचे आणि प्रायव्हेट सेक्टरांतूय बी अशाच पद्दतीन नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून आमचें सरकार कार्यरत आसा. अप्रेंटिसशीप आसतली, इंटर्नशीप आसतली, स्कील बेस्ड एज्युकेशन हातून खूब मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांचे कौशल्य आणि खूब मोठ्या प्रमाणात वाडचे म्हणून आमचें सरकार हे कार्यरत आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आयज गोयचे मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांधावेलो हांचे सयत गोयचे सुटकेचुचाऱ्यां खातीर चळवळ ह्या विशयाचेर आधारीत पुरातन दस्तावेजांचे प्रदर्शनीचे उक्तावण केले. अभिलेखागार खात्यान आयोजीत केल्ले हे प्रदर्शन राजपत्र खाते तशेंच पुरातन दस्तावेजच्या जोड पालवान आयोजीत जाता. ह्या प्रदर्शनात गोयची सुटके चळवळ, सुटकेचुचाऱ्यांचे योगदान तशेंच तांचो त्याग हे विशीं सविस्तर म्हायती एकठांय करून लोकां मुखार दवरल्यात. गोंय क्रांती दिसा निमतान मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर आयोजीत कार्यावळीत भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, कुडतरीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, जिल्लोधिकारी एग्रा क्लिटस आणि हेर मानेस्तांचे हजेरेंत गोंयच्या सुटके खातीर चळवळ उबारपाक क्रांतीची कीट पेटोवपी सुटकेचुचाऱ्यांक नमन केले. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयच्या दिसाच्या म्हत्वाचेर उजवाड घालो. जर कोणे घाले असत ते राम मनोहर लोहियान ह्याच मैदानाचेर 18 जुनाक त्या वेळार ते स्वातंत्र्य सैनिक तांच्यो फॅमिली आणि हाल अपेष्ट भोगले त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो आणि ताणें आपलें बलिदान दिलें. त्या सगळ्यांक तकली बागोवन नमन करपाचो आजचो दीस. आमी पळयलें की जेन्ना स्वातंत्र्य जालें गोंयांत स्वातंत्र्य सैनिकांची एक इच्छा आशिल्ली. भारत जेन्ना स्वतंत्र जालो तेन्ना भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर जे लढले तांची इच्छा आशिल्ली की भारत हो ह्या जगांतलो मोठो देश जावचो, बरो देश जावचो. आणि आज भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताक ज्या सर्वोच्च जाग्याचेर व्हरून दवरला आमकां सगळ्यांक अभिमान जाता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपल्या 12 वर्सांच्या कारकिर्दीत भारताचो जगात आशिल्लो रिस्पेक्ट इतलो वाडयला की आज सगळे जाण कितेंय डिसिजन घेवचे पयलीं भारता कडेन पयलीं पळयतात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन पयलीं पळयतात आणि मागीर डिसिजन घेतात. दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शाळा संकुलात हुतात्मा स्मारकार लेगीत आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांच्या चेरीत 80व्या गोंय क्रांती दीस कार्यावळीचें आयोजन जाल्लें. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वर्स 2037 मेरेन गोंय राज्याक स्वयंपूर्ण करपाचें ध्येय आंखलां आणि हे सपन पुराय करचे खातीर राज्यांतल्या दर एका घटकान आपल्या वतीन सकारात्मक योगदान करप गरजेचें असो उल्लो आमदार शेटये हांणी मारलो. तोपर्यंत ही क्रांती जायना आणि आज तशीच हांव तुमकां सांगता आज आमचो बिचोली सुद्दां जर आदर्श करूंक जाय जाल्यार एक नेतो, एक आमदार जाल्यार किंवा गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून
आमी सगळे लोक जमून तातूंत भाग घेवंक जाय. भितर सजेशन आसूं जाय, क्रिटिक्स आसूं जाय, पॉझिटिव्ह क्रिटिक्स आसपाक जाय. तुका कितें चुकलें जाल्यार सांगपाक जाय आनी तरच हें घडोवंक शकता. स्वातंत्र्य मेळ्ळो, पण स्वातंत्र्य मेळपाक लोकांनी बाबड्यांनी खूब त्रास काडले स्वातंत्र्य सैनिकांनी. तो दवरुपाकूय तितलोच डिफिकल्ट आसा. आनी हो जर मेंटेन करतलो, फुडले जर आमची जर तुका युवा पिढी सुशिक्षीत, सुसंस्कृत आनी आमचे जे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणटा, सदांच म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा, जर हे करतलो जाल्यार सगळ्यांचो हातबोट लागपाची गरज आसा. प्रत्येक पावले पावले स्टेपार आमकां म्हणटात ते वी हॅव टू थिंक ऑफ कसो इंट्रस्ट आमच्या बिचोलीचो, गोंयचो, हो इंट्रस्ट आमचो पळोवचो पडटा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी लेगीत गोंय क्रांती दिसा निमतान आझाद मैदानाचेर वचून हुतात्मा स्मारकाचेर आर्गां ओंपली. उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना आयचें गोंय राज्य घडोवपा खातीर क्रांतीची कीट पेटोवन एक सशक्त, प्रगत आनी अभिमान आशिल्लें गोंय आमकां दिल्ले खातीर आमी आमच्या सुटके झुजाऱ्यांचें योगदान सदांकाळ मतींत दवरून तांचेच भशेन गोंयचें हित राखून दवरचे खातीर धाडसान मुखार येवप गरजेचें अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. इंडिपेंडंट जालें आनी लिबरेट जालें जाल्यार म्हाका दिसता आनी गेली 20 वर्सां आडकून पडिल्लो प्रकल्प म्हळ्यार अत्याधुनीक पुलीस मुख्यालयाचो आयज बुन्यादी फातर बसयलो. सुमार 45 कोटी रुपया खर्च करून उबारपाक येवपी ह्या मुख्यालयात पुरायपणान गोंयच्या पारंपारीक दायज वास्तुकलेचेर आधारीत आसतले आनी ह्या वेळार उलयतना दिले. गेली 20 वर्सां तरेकवार कारणाक लागून ह्या प्रकल्पाची सुरवात जावपाक शकली ना, पूण आयज ज्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयला त्या प्रकल्पाचें उक्तावण लेगीत आमचेच हस्तुकी जातलें असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. लॉंग पेंडिंग प्रोजेक्ट गेली 20 वर्सां आज फावंडेशन लायतले, फाल्यां फावंडेशन स्टोन लायतले. हाजी हेडक्वॉर्टर्सची वाट पळयत आशिल्ले हेडक्वॉर्टर्स आज हांव म्हजें भाग्य समजता की आयच्या ह्या बऱ्या दिसा फावंडेशन स्टोन लावपाचो योग हो म्हाका मेळ्ळो. गोंयांत पुलिशेंतूय बी नवीन क्रांती हे हेडक्वॉर्टर्स घडोवन हाडटले हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. सातत्यात पुलीस हेडक्वॉर्टर्स हाका एक बऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. आमच्या वीच इज द ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर 60 years ह्याच हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान पुलीस हेडक्वॉर्टर्स म्हणून काम पळयतात आनी सातत्यात हाजी इम्प्रुवमेंटाची, रिनोवेशन किंवा नवीन बिल्डिंगेची हाची गरज आशिल्ली. ओके, हे हेडक्वॉर्टर्स आज आमी 45 crores of rupees खर्च करून विदीन 1 year of a time ही बरी बिल्डींग तुमी सगळ्या जाणांनी पळयल्या आसतली. प्रशस्त अशी बिल्डींग म्हणजे वीच इज एन गोवन हेरिटेज बिल्डींग हे तयार करपाचो आमच्या गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हांच्यांनी संकल्प केला. 97 2-wheeler. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज मेर्शेच्या सहकार संस्थाच्या निबंधकाच्या नवं मुख्यालय म्हळ्यार सहकार सेवा भवनाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांचे सयत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार तशेंच सांताक्रूज एन्श्युरिंग द सस्टेनेबल ग्रोथ इन कोऑपरेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन्स आसतले ह्या सगळ्याचेर भर दिवपाची गरज आसा. कारण ही काळाची गरज आसा. हे जर सगळें आमी करपाक शकले जाल्यारूच कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट हो गोंयांतलो ल्हान राज्य आसून सुद्धा 1 नंबरचो जावपाक शकता. आमी कोऑपरेटिव्ह सेक्टरांत गोंय हे मॉडेल राज्य जावपाक शकता. हे पॉसिबल आसा. ताका लागून डिपार्टमेंटाचे सरळ सहकार्य जे आसा हे पुराय सहकार्य तुमकां सातत्यात मेळटलें. आनी ताचो रोड मॅप ठरोवपा खातीर आमी जर म्हटलें की इट इज ताचो विजन हे जर आमी ठरयलें जाल्यार आमी बऱ्यापैकी ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द पॅक्स आनी मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ह्यो करपाक शकता. गोंयांत पावसाक येवपाक कळाव जाल्ल्यान गोंयच्या पर्यावरण यंत्रणेंतल्यान परिस्थिती घातक थारपाक शकता अशें मत पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायलें. राज्यांतल्या उदका स्रोतांतले उदकाचें प्रमाण भिरांकूळ पावण्यार पाविल्ल्यान उदकाचो सांठो आनी पुरवणेचेर परिणाम जावन उत्तर गोंयांत उदका पुरवण करपी अणजुणें धरण पुरायपणान सुकपाक पावला अशें लेगीत केरकार हांणी सांगलें. धरणांत सध्या फकत 15 दिसां खातीर पावतले इतलेंच उदक उरलां आनी पावस पडपाक आनीक कळाव जाल्यार उदका पुरवणेची समस्या जातली अशें तांणी मुखार शिटकायलें. हो दुष्परिणाम जो आसा तो अल निनोच्या एकंदर प्रभावा खातीर आमच्या हिंद महासागर आनी अरबी सागरांतल्यान जे वारे येता मान्सूनचे तेंचेर जाल्लो आसा आनी मान्सूनच्या वाऱ्यांक जो पावस घालपा खातीर जी शक्ती जाय ती तेंच्या कडेन नसल्या कारणान आतां हो पावस खंय पडटालो म्हणजे कांय कडेन तो घसघश्यान लागूंक शकता, कांय कडेन
दुष्काळ येवपाची चिन्ह निर्माण जाल्लेली आसा. आमच्या गोंयांत एकंदर ह्या अल निनोच्या प्रभावाक लागून दर वर्सा ह्या कालखंडात घसघशान लावपी मान्सूनचो पावस जो आसा तो गायब जाल्लो आसा आनी आमची जी हंजुणे धरण आसा जे दिवचल सत्तरी आनी बार्देस वाठाराक पिवपाचें उदक दिता तेची परिस्थिती सामकी भयानक जाल्लेली आसा. कित्याक ह्या जलाशयांतलें उदक जें आसा हें प्रचंड प्रमाणात आटलेलें आसा. त्याच परीन साळावलीचो जो जलाशय आसा गोंयांतल्या लोकांक पिवपाचें मोठ्या प्रमाणात उदक दिता, पंचवाडीचो दिता किंवा आपल्या चापोलीचो जलाशय काणकोण वाठारांत उदक दिता. हांची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस गंभीर जायत आसा आनी एकंदर गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर जर गंभीर जावंक ना आनी येणाऱ्या कालखंडान आमच्या समोर जे पिवपाचें उदक आनी शिंपणावळीच्या उदकाचो जो प्रश्न निर्माण जातालो त्याचें नियोजन करपा खातीर जर मात लेगीत चूक जाली जाल्यार तेचे दुश्परिणाम आमच्या हांगासल्या शेतकऱ्यांक आमच्या बागायतदारांक भोगचे पडटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कार्यकाळाक यशस्वीपणान 12 वर्सां पुराय जाता. ह्या 12 वर्सांत भारतान खूब उदरगत जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा. हो आसा ताचोच नियाळ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो विरासत भी विकास भी ह्या संकल्पनेचेर आधारीत हो दृष्टिकोन फकत स्मारकां आनी इतिहासीक थळांच्या जतनापुरतेच मर्यादित ना. भारताच्या संस्कृतीक दायजाविशीं आत्मविश्वास पुनर्जीवीत करपाचेर आनी त्याच वेळार हे दायज उदरगतीचे एक जितो वांटो आसतलो हाची खात्री करपाक हे वरवीं भर दिला. हो प्रवास साबार आघाड्यांचेर दिसता. भारतान संवसारभरांतल्या शेकड्यांनी चोरिल्ल्यो कलाकृती यशस्वीपणान परत हाडल्यात, जाका लागून आमचे इतिहासीक आनी आध्यात्मीक दायज परतून मेळोवपाक मजत जाली. भगवान बुद्धांकडेन संबंदीत पवित्र अवशेशाचे जतन, युनेस्कोच्या संवसारीक दायज यादीत आस्पावीत विस्तार आनी हस्तलिखीत वा दायजा विशीं नोंदीचें डिजिटायझेशन ही गजाल फुडले पिळगे खातीर भारताचे संस्कृतीक दायजाची राखण करपा खातीर खर कटिबद्धतेचें दर्शन घडयता. म्हत्वाच्या आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक केंद्राचें पुनर्जीवन हेय ह्या काळाचें मुखेल खाशेलपण थारलां. अयोध्येचो कायापालट, केदारनाथचो पुनर्विकास आनी महाकुंभ 2025चे यशस्वी आयोजन ह्यो गजाली श्रद्धा, संस्कृताय आनी विकास हे कशे तरेन एकठांय येवन मुखार येवपाक शकता हें दाखयता. ह्या उपक्रमांक लागून तीर्थक्षेत्रांतल्यो मुळाव्यो सुविधा घटमूट जाल्या, रोजगाराच्यो संदी निर्माण जाल्या आनी भारताच्या समृद्ध सांस्कृतीक परंपरे कडेन लोकांचें नातें चड लागीं जालां. चलात #12 years of विकास भी विरासत भी ह्या हॅशटॅगा वरवीं ह्या म्हत्वपूर्ण टप्प्याचेर उजवाड घालुया आनी फाटल्या 12 वर्साच्या भारताच्या संस्कृतीक पुनर्जीवन आनी दायज जतन आनी सभ्यतेचे विशयक आत्मविश्वास वाडोवपी हो उल्लेखनीय प्रवास सगळ्या मेरेन पावोया. पुराय संवसारा खातीर एक म्हत्वाची आनी खोशयेची बातमी थारतना अमेरिका आनी इराण देशां मजगतीं सुरू आशिल्ल्या संघर्श तात्पुरतो स्थगीत करपा दिकेन दोनूय देशां मजगतीं समजिकाय जाली. फुडल्या 60 दिसां खातीर कार्यान्वीत उरपी ह्या समजिकाये अंतर्गत दोनूय देशां भितर कसलेच तरेचे युद्ध संबंदीत कारवाय करपाक बंदी आसतली. तशेंच इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन सय केल्ले ह्या कबलाती उपरांत दोनूय देशाचे फुडारी फुडली वाटचाल थारावपा दिकेन स्वित्झर्लंडांत बसका करतले. ह्या समजिकाये अंतर्गत अमेरिका इराणा भोंवतणी रचिल्ले आपले नौदळाचे जाळे उबारून फुडल्या 30 दिसां भितर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजांतली दर्या अंतर्गत येरादारी आदले भशेन परत स्थापीत करतले. इराणान लेगीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजांतल्यान साबार वेवसायीक जहाजाक सुरक्षीत वाट मेकळी करपाचें उतर दिलां. तशेंच इराण देशांत अणुशस्त्र तयार करचे ना अशें लेगीत उतर ह्या समजिकाये अंतर्गत दिलां. फिफा संवसारीक करंड सर्तीत कोलंबियान खेळाची सुरवात उझबेकिस्तानाचेर 3-1 गोलांनी जैत मेळोवन केली. कोलंबिया खातीर डानियल मुनोज हाणें पयलो गोल करतना लुई डायस हाणें फुडले 2 गोल नोंद केले. उझबेकिस्ताना वतीन आबोस्कबेक फेजुल्लेव हाणें आपल्या देशा खातीर सर्तींतल्या इतिहासांतलो पयलो गोल नोंद केलो. त्या आदी घाना पंगडान पनामा पंगडाचेर 1-0 गोलांनी जैत सोडिल्ले. इंग्लंडान लेगीत क्रोएशियाचेर 4-2 गोलांनी जैत जोडून ह्या सर्तीची सुरवात केली. आयज अ गटात चेकिया पंगडा
दक्षिण आफ्रिका पंगडा आड जाल्यार मेक्सिकोचो पंगड दक्षिण कोरिया पंगडा आड खेळटलो. आता नदर मारुया आयच्या तापमानाचेर. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाले. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आसा पॅरीस भेटेर. आयज सांजे फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे सयत विव्हा टॅक संमेलन 2026 घेतलो वांटो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत गोंय क्रांती दीस कार्यावळीत घेतलो वांटो. तरणाटे आनी रोजगार सरकाराची प्राथमिकताय मुखेलमंत्री. 20 वर्सां अडकून पडिल्लो पुलीस मुख्यालय इमारतीच्या प्रकल्पाचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी क्रांती दिसा निमतान बसयलो बुन्यादी फातर. इमारतीचें उक्तावण लेगीत वर्सां उपरांत करपाचें दिलें उतर. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मेर्शे सहकार सेवा भवनाचें केलें उक्तावण. गोंय ल्हान राज्य आसून लेगीत सहकार क्रांती घडोवपाची आसा ताक मुखेलमंत्री. गेले 4 म्हयने पुराय संवसारांत अस्थिरताय आनी असुरक्षीततायेचें वातावरण निर्माण केल्या उपरांत अमेरिका आनी इराण देशां मजगतीं युद्धविराम हाडचे खातीर जाली समजिकाय. 30 दिसां भितर उक्ते जातले स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला. ताचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.